मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर ताच्याच गांवचे लोक चाळवल्यात। मुख्यमंत्र्याच्याच पाळी गांवांत कांयच विकास जावंक ना असो आरोप थळाव्यांनी केल्लो, पूण सावंतान हे आरोप भायरायत थळाव्यांक जाप दिल्या। गांवांतल्या लोकां मदीं आपापसात दुस्मानकाय आशिल्ल्यान गांवचो विकास जायना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें म्हणणें। पाळये जाल्ल्या विशेष नोंदणी शिबिरात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो। सावंतान सांगलें, पाळये 16 विकास कामां जावपाची आसात। ही कामां करतले जाल्यार थळाव्यांनी हरकत न दाखलो दिवचो पडटा आनी तांचे कडल्यान तसो दाखलो मेळोवन दिवप ही पंचायतीची जबाबदारी। प्रकल्पा खातीर सरकारी जागे नाशिल्ल्यान थळाव्यांचे हरकत न दाखले भोव गरजेचे अशें ताचें म्हणणें। रस्त्याच्या कडेन एक बॅरिकेडींग मारपाचें तें एकूच काम सायडीक काडपाचें। उरलेल्या 16 कामां पाळयेच्या ग्रामपंचायतीन एनओसी हाडून दिवची पडटली। सरकाराची जागा ना, सरकाराची जागा आसतली हांव तुमच्या कडेन एनओसी मागचो नासलो। जागा आयदर तुमचीच कोणाची तरी गांवसाची आसतली, दळव्यांची आसतली नाल्यार आनी कोणाची आसतली। त्या झगडटाचें तुमी पळोवन घेवपाक जाय। ताका सरकार कांय करूंक शकना। हांव मुख्यमंत्री म्हणून जरी आलो, हांव एक्वायर करपाची म्हाजी तयारी आसा। ना म्हणटा पण एक्वायर करपाक इट वील टेक टायम। ना म्हणटा जाल्यार गव्हर्मेंट प्रोसेसान एक्विजिशनाक जरी गेलो जाल्यार 2.5 ते 3 वर्सां लागतली। तो म्हाका सांगलो टेंडर काड म्हणून। टेंडर काडल्या उपरांत सुद्दां काम बंद जाता, तुमचेच लोक येवन आडयता। कोणाकूच दिसतना रे मुख्यमंत्री आपल्याच गांवांतलो रस्तो करिना। 7.5 कोटीचो टेंडर ऑलरेडी काडलो। तो जेन्ना रस्तो करपाक येयलो तेन्ना कोयतो घेवन मारपाक येयलो ताका। बेस्ट ऑफ इट न्ही, म्हाका इंजिनियरान सांगलें कोयत्यान म्हणालो हाणटलो तुका म्हणालो फुडें वयशीत जाल्यार। हो एटिट्यूड मनशाचो बंद करचो पडटलो। जो पर्यंत हे एटिट्यूड बदलना तो पर्यंत डेव्हलपमेंट जावंक शकना। पाळी पंचायत फाटल्यान उरपा खातीर कदाचित आमीच जबाबदार आसा। 20% गोंयकारांनी केंद्रीय सुविधांचो लाव घेतला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा। ह्या येवजणां विशीं लोकजागृतायेची गरज आसा। ताका लागून लोकांची नांवां नोंदोवपा खातीर खाशेली नोंदणी शिबिरां प्रत्येक मतदारसंघात करपाचो हावेस मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो। आयज ह्या स्किमीच्या अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना, प्रधानमंत्री आमी म्हणटा ताका आवास योजना आसतले किंवा कन्या समृद्धी योजना अश्यो विविध योजनेचे अवेअरनेस ताजे फॉर्म भरून घेवप डायरेक्टली बँक हांगासरूच आयच्या हांगासर जातलें, जेणे करून लोकांक हाचो बेनिफीट जो आसा चडांत चड मेळटलो। ह्या अवेअरनेसाच्या माध्यमांतल्यान आयज हांव प्रत्येक मतदारसंघात अशा पद्दतीचें एक शिबीर जावचें गोंयभर, जेणे करून आमी म्हणटा की सगळ्या लोकांक मॅक्झिमम बेनिफीट जो आसा ह्या योजनेचो मेळचो। माननीय पंतप्रधान अंत्योदय तत्वाचेर सुरू केल्ल्या प्रत्येक मनशा पर्यंत जो इलिजिबल आसा ताच्या पर्यंत पावची म्हणून मुख्यमंत्री ह्या नात्यात गोंयांतल्या सगळ्या लोकांक कवरेज जावची म्हणून आयज हांगांतल्यान सुरवात जाली। परत सगळ्या मतदारसंघांतल्यान अशा पद्दतीची शिबिरां जावपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसतलो। पाळयेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार।